घेऊया A3 पेज नंबर 2. A3 पेज नंबर 2. जेजू आमच्या तुझे सोशी धावून धावून आमी येता तुझे बेसा आमकां मागता तुझे वेगळे आमी लिपता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युकार आयचे मिसाच्या बलिदानान आयचे मिसाचें बलिदान किरीत भाशेन निरोपराधी बाळकां खातीर आमी उगडास करतना सगल्या आमच्या ह्या फिरगोजीच्या बाळकांचो आमी उगडास करता आनी सगल्या आमच्या भुरग्यांचेर किरीत भाशेन आज सूर पदवेदार बापाचो आशिर्वाद आमी मागता. हेच्या दिसाक ह्या दिनवासीच्या बलिदानान आमी मागता सेसिलियो आनी लिना नुनीस आपल्या लग्नीक वार्षिक वरोस संभ्रमतात तांचे खातीर मागुया देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक दवर म्हूण मागुया. तशेंच आज मागुया एग्नेलो आनी आंतोनेत आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस संभ्रमता तांकांय देवान आशिर्वादान भरून तांचे कुटुंबाचेर अदीक आनी अदीक देण्यानी तांकां बरो म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आयज आमी कुशाल काळजान आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक देव मंदिरांत घेवन आयल्या. केरीत पडी तांचे पासत मागूंक. आयज पवित्र सभा निरोपराधी बाळकांचो दीस समोरुमता. सगल्यांक तुमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेक कुशालकायेचो येवकार. आयच्या मिसा बलिदानाचो विशय ल्हानविकायेन जिवुया. बालोक जेजू जल्मलो तेन्ना हिरोद राजान आपल्यावन अदीक बोलिश्ट कोण तरी एकलो जल्मला म्हूण खबर आयकतच निड्डुकायेन बरोवन 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक जिवेशी मारूंक फर्मायलें. ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी जेजू पासत आपल्याच जिवाचें बलिदान दिवन ताका साक्षी दिली. आधुनीक काळार आजून पासून जायत्या भुरग्यांचेर हे पोरी अन्याय जाल्लो दिश्टी पडटा. हिरोदी सारकेली चाल आपणावन कांय जाणां भुरगें जल्म येवचे आदींच ताका नाटक करतात. आयच्या मिसा बलिदानांत आमी रोगटसाक्षी भुरग्यांचो उगडास करतना असल्याय बाळगांचो उगडास करून तांचे आनी तांच्या कुटुंबा पासत मागुया. आनी जायते पावटी बाबा भयणीन आमचेर कोश्ट दोग येता तेन्ना भोव करून आमी भुरगीं आमचेर पिडा येता तेन्ना आमचे जिवितान हे कोश्ट दोगांक आमी फुडो करचे बदलीक जायते पावटी आमी बेसारमाय केल्या. हे वेळार आमच्या पातकांच्यो आमी किरीत भाशेन दूख धरुया, उगडास करुया आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सूर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध,
हो म्हजो बोड उपरात हे पासत बाग्यो सदांचांक वरमरी सगल्या दुदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आयच्या समाजांत घोव बायल काजारी जिविताची तत्वां विसरल्यांत. कुसव्यांत भुरगे रचून येता तेन्ना तें नाका म्हूण जायतीं जाणां गर्भपाठ करतात. अशें करून ती रचून आयलोले भुरगे देवाचें देणें म्हूण वळखूंक विसरल्यांत. असल्या निश्ठूर घोव बायला पासत तुजे लागीं बोगसणें मागता सायबा. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. देवाक आमच्या जिवाचेर अधिकार आसा. जिवीत आनी मरण देवा कडसूनूच येता. जायतीं आमची तरणाटीं वायट व्यसनाक सांपडून आपलें जिवीत ओगडायतात आनी जिवितांतल्या ओगडायेक फुडो करूंक जायना जावन आत्मघात करूंक प्रयत्न करतात. तुजेच कडसून मेळ्ळोल्या जिविताची राखण करूंक आमची तरणाटीं विसरल्यांत देखून तांचे पासत तुजे लागीं बोगसणें मागता सायबा. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. जावं चेडू वो चेडो सगलीं भुरगीं देवाचो उपकार. जायते पावट आमच्या घोराब्यांनी चेड्या चेडवा मदें अंतर केल्ली दिसून येता. चेड्यांची चड अपुरबाय आनी चेडवांची उणी अपुरबाय करून घोराब्यांत भुरग्यां मदें अत्याचार करून जायत्या घोराब्यांनी भुरग्यांचें मन दुखयलां देखून असले चुकीचे आमी बोगसणें मागता सायबा. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकूत. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुझ्या तूर वैभवा पासत आमी तुका वाकांता. सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोम्या देवाचे शेरी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत गो तू बापाच्या उसव्याक बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. भुरग्यांनी हात जोडचे प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा आयचे दिसा निरोप्रादी बाळकांनी रोगसाक्षी जावन आपली जिबेन न्हय पूण मोरनान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उसारता तो बाबार्थ जिविताची चालीन पुरगुटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राचून चलयता सासणाच्या ससनाक. भगवन जुवांचे पयले चिरीवेलें वाचप. प्रितिन्यानो आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट कोत्ता
तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोवें कसलोच काडोक ना. काडोकांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसाव म्हूण आमी सांगलां जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें, कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेनाव. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशीं आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मल करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयताव आनी आमचें सोवें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेताव जाल्यार देव आमचीं पातकां बोगशिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करताव आनी ताचें उतर आमचें सोवें ना जाता. म्हज्या सुपिल्ल्या भुलयांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एक शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमचीं पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय बगोर आख्ख्या संवसाराची. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. शिकारेकाराच्या फासांतली सोवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. शिकारेकाराच्या फासांतली सोवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. शिकारेकाराच्या फासांतली सोवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. सुरवेस्पूर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीन गिळटले आसले. शिकारेकाराच्या फासांतली सोवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. आमी उदकान बुडून मोतोली आसल्या, उदकांचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. तांची बिरां खोलारां आमकां गिल्ल्या बगोर रावची नासली. शिकारेकाराच्या फासांतली सोवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळी जाल्या. जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आधार. शिकारेकाराच्या फासांतली सोवण्या वरी आमी सुटोन गेल्या. उद्गार.
आमी तुका वाकाणटाव देवा, तूं सोर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेताव. रगतसाक्षांचो निर्मळ पोरजोळीत सोमो तुका वाकाणटा सोर्वेस्परा. Sorvispo तुमचे सोवे असू. तुमचे सोवे आसू. Mateva pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमा. Moima tuka सोम्या. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुसेक सोबतान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोड बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो. आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तान म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उद्देशी सांगलोलें उतर पाडचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहमांत आनी सर भोंवती आसलोल्या गांवांनी विद्वानां कडच्यान विचारून घेतलोल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरमेस प्रवाद्या उद्देशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. खुशे मोनान गोरी ती सुबागी अशें आमी बागयां आयकता. म्हजे खातीर रुदोन करतात, म्हजे खातीर दुमाडो सोंसतात, ती सुबागी अशें बागयांत आमकां जेसू कांय बरीं बागयां म्हणटा. आनी आयच्या दिसाक आमी निरोपराधी बाळकांचो उगडास करता. वॉट हॅपन टू देम? 2 years and below. कितें जालें? They were all martyred, they were killed. Why? Because Herod wanted to find out who is Jesus. So best thing he said, kill all the children who are born today and those who are 2 years old. So that in that he thought Jesus also would be killed. आतां आमी विचारतले, तुमी आनी आमी विचारतले, वाय दिस सफरींग? वाय गॉड कूड नॉट अवॉयड इट? वाय ही कूड नॉट डू इट? वाय डीड ही अलाव दिस चिल्ड्रन टू डाय? वी डोंट नो. God has his own plan. But when those children died, they did not utter a single word. Innocent Niropradhi Ballkam एक उतर उलय नासतना आपल्या जिवितान व्हड व्हड वस्तू करूंक ना ताणें, पूण आपूण मरून जेसूक ताणें साक्षी दिली. जेजू कितें म्हणटा? कुर्सा वेळेर मुकुट ना. देर इज नो क्राउन विथआउट अ क्रॉस. वयो ना? Unless and until we suffer, unless and until we undergo persecution, unless and until we have some things in our life, difficulties what we call, we can never experience happiness.
जायते फावटी तुमकां एग्जाम येता तेन्ना भिरांत येता, वय ना येता वय ना? कितल्यांक भिरांत दिसता एग्जाम येता तेन्ना? आतां इरबार हाउ मेनी फील फ्राइटन? Yes, we feel frightened when exams are there. We feel, I'll remember. Do I know that? Oh, I forgot. Let me go through the book again. I open my book, I see the page, I want to remember. That's also one of the difficulties we have. That's also one of the hurdles we face in life. देव आमकां हे सगळें करूंक आदार दिता. कशें? When we trust in Him. If we trust in Jesus, Jesus comes to our rescue. But sometimes what we do, God does through us His good works. Oshem Bhagyan Paulo Romkarang Boron Munta. It is through us that He does good works. How? When we suffer, we realize we made a mistake. Why? Because we made a mistake, we suffer. Yes or no? But there are some times when we don't make mistakes and आमकां जायते कोश्ट दोग सोसूंक पडटात. आमकां जायते फावटी दुसरो दुमाडो दिता. Others persecute us, others harass us. For instance, on December 25th, one girl was raped in Panjim. Today's headlines, it has come. Did she want to suffer? No. Somebody abused her. So हे भाशेन जायते भुरग्यांक उजार करतात, वापोड करतात तांचो. जायते भुरग्यांक स्लेवरी करतात. स्लेव्स कशे वापरतात, भीक मागूंक, घरांत वावर करूंक. घरांत तांणी आमचे भाशेन आसा जायते आमच्या घरांनी भुरगीं वावर करतात. वी शूड नॉट अलाव चायल्ड लेबर. जायते फावटी आमकां दिसता हें बरें म्हणून, आमकां एक हेल्पर मेवता, सो वी आर हॅपी. नो. Just like us, the other person also has got respect. जायते फावटी आमची आंकवार चलयो आसात त्यो किरीत भाशेन गर्भपात करतात, abortion. Why? Because they have become pregnant beforehand, before marriage. So they kill the innocent child in the womb. आमच्या जिवितान जायत्यो घडण्यो येतात. Sometimes we get sick. Sometimes we have mental pressure. Sometimes we suffer at the hands of our teachers. We suffer because of our parents. जायते फावटी दुमारो दुसऱ्या वरवीं आमकां येता. असले वेळार निरपराधी भुरग्यांचो आमी उगडास करुया. कित्याक तांणी एक जाप काडूंक ना. आपल्या जिवितान तांणी एक उतर उलोवंक ना. आपल्या जिवितान व्हड वस्तू तांणी करूंक ना. तरी पुत्यान आपल्या जिवितान ती खुशालकायेन जेसूक रोगसाक्षी कशी गोवाय दितात. खुशी मोनान जी म्हजे खातीर दुमाडो सोंसतात, म्हजे खातीर रुदोन करतात, म्हजे खातीर जांकां भायर आयल्यांत, ती सुभाग्य अशें जेजू म्हणटा. आज भुरग्यांनो, तुमकां जायते फावटी कुडेक त्रास पडटले. तुमकां दिसतले, वी हॅव टू स्टडी सो मच. हाव वी आर गोइंग टू स्टडी? ममा, डोंट टेल मी टुमॉरो देर इज स्कूल. नाव यू आर ऑन हॉलिडेज, सो एवरीवन इज हॅपी. वाव. But one big problem. What is that problem? Tuition. You all wish that tuition teacher was sick, and so you had holidays. Some of you don't want to go even for tuitions. But that is not the way. God gives us things at the right time. Dev amka त्यो वस्तू त्या वेळा दिता. When we grow up, we work. We don't study, but we learn from others. जेन्ना आमी भुरगीं आसतात तेन्ना जायत्यो वस्तू आमकां येतात. Like for instance, yesterday, Chicalim ward, they did a dance. Who taught them? Asher, who taught you that dance? कोणे शिकयलो? Jericho. आतां Jericho म्हणटा, हांव खंय शिकलो? हांवें युट्यूबार पळोवन शिकलो. So some steps, Jericho has his own steps. मागीर तो डांस केलो म्हणटच मागीर Asher आनी कंपनी वॉज वेरी हॅपी कित्याक आमकां नाच शिकयलो. So Jonas came and said, आमचो डांस फादर कसलो?
youth dance, besto. आमी नाचतात. So we have to work for the greater glory of God in small things that we do. Sometimes we don't know how to dance. पूण आमकां दुसरो शिकयता तेन्ना आमी शिकता. आमी जायते फावटी गिटार वाजोवंक शिकता. आमी जायते फावटी ऑर्गन वाजोवंक शिकता. आमी जायते फावटी गायन करूंक शिकता. Sometimes Anna calls us for practice. And then what we do? Mama, she's called today for practice. Should I go? I'm feeling lazy. No, when we do and take trouble, जेन्ना आमी कोश्ट घेता, आमी जेन्ना हार्डशिप्स घेता, तेन्ना आमी ओदीक बरे जाता. देव आमकां आदार दिता. आज निरोप्रादी बाळकाचो आमी उगडास करता तेन्ना कितें मागतले हांव तुमी? जेसू, म्हाका तुजी कृपा दी. ओदीक आनी ओदीक हांवें म्हज्या जिवितान मार्गदर्शन करूंक. दॅट आय मे सर्च द रायट वे. ओदीक आनी ओदीक म्हज्या जिवितान बरें आसा तें आपणावंक म्हाका तूं शिकय. दॅट आय मे लर्न टू डू गूड वर्क्स इन माय लायफ. Like St. Paul tells in the letter to the Romans. Odik and odik mojer kosh jata denna I may be called blessed. Blessed म्हणजे कितें? कुशाल बरी. हांवें देवा मुखार मान्यवंत जावं. आज तुमी ह्या भुरग्यांचो उगडास करतना जायतीं भुरगीं मरून गेल्यात तांचोय आमी उगडास करूया. जायतीं भुरगीं जशीं आमी जाणा युक्रेन, सिरिया हांगासर कोश्टवतात, मेल्यान, बुकीन आसात, तांचो आमी उगडास करूया. जायतीं इनोसेंट भुरगीं आजून जल्माक येवंक नात. तांकां नाटक करूंक ऑपरेशन थिएटरांचेर तांच्या आवयान आपलो निर्णय केला तो बदलूंक आमी मागुया. आनी आमी सगळ्यांनी भुरग्यांनी ओदीक देशाचे बरे नागरीक जावं आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. आनी ह्या वेळार आमची थोडी मागणी त्याच बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबाक फ्रांसिसान, कार्डिनाल बिस्म साहेब फिलिप नॅरीन, सगळ्या याज्ञिकांनी आनीक म्हत्वाच्यांनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या पोरजेची मोगान आनी जबाबदारेन सेवा केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेची सेवा करतना भुरग्यांक फावो आसलेल्यो सगल्यो सवलती आनी बरेपण फावो करूंक जबाबदारेन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. सगळ्या संवसारांत जियेताल्या ल्हान भुरग्यांक फावो जातले मनीस जिविताचे हक आनी दर्जो मेळूंक जबाबदारी आसलेल्यांनी तांच्या बरेपणा पासत वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. भुरगीं गरोब्याची गिरेस्तकाय. जायत्या आमच्या काजारी जोडप्यांक आजुनूय भुरग्यांचें देणें फावो जावंक ना. तांचेर देवान बेगीनूच आपलो आशिर्वाद घालूंक भुरग्याचे देण्या वरवीं तांचो गराबो खुशालकायेन भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. पिडेक सांपडून अभसेकाक सांपडून वो आनी कसलेय तरी कारणाक लागून ल्हान भुरगीं
सोंपून गेल्या तांकां सर्गींच्या राज्यांत सूख फावो कर म्हूण मागतना तांच्या कुटुंबाक हें उणेंपण भरून हाडूंक फावो तें बोळ आनी बुजवण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची काकूत कर. थोडो वेळ उगी रावन आमच्या आवय बापाय खातीर आमी मागुया. भोव सुर्गींच्या बापा, तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्या ती आमकां फावो जाल्यार तूं दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. गायन घेवया C25 पेज नंबर 39. C25 पेज नंबर 39. तातून कशी दिता घालून तुका आमचे हे सिनोर उबी रावया. मुशा बाबूने मुशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलेच म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवंक जेजू निरोपराधी बाळकांक विचून काडली. ह्या सुडवणीच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. ते तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काड म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दायन वास. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाचे देवा, सूर कडेन सुद्दां आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनुसोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या स दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Usurgi tuka sui sui. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत,
पातकांचे बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी गावन बाबार्थाचो गूड परगोट्टले. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुडा रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगले याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंखवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडीत गा मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयले प्रार्थन दी घेवन सगळीं बरोबर हात जोडून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां थंय परत दिवं नाका वायटांत सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां दिवा दय करून जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कशी पण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताना सूत चलयताय सासणाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिडी तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजूं आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
उबी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आजून उलोवंक येनासलेल्या बाळकांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केली आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोगसाक्षांचो मुकूट जोडूंक विचित्र मांडावळीन तुवें तांकां पावयली. तांची परब समरमून तुका आमी दिनवासान ह्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सरवंडाच्या जिविताचे बोरतेन आमकां सुबाम वांटो दी म्हूण आमी मागतां. हें मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज किरीत भाशेन भुरग्यांचेर आतां आशिर्वाद आसतलो. मागतां सगल्या आमच्या आवय बापाय लागीं जीं ल्हान भुरग्यांक घेवन आसात, तुमी खांक्यार तांकां मारल्यांत, खांदाचेर तुमच्या मारल्यांत, दोनूय बाजूनी तुमी उबी रावतली. हांव आशिर्वाद दिता आसतना दोनूय बाजूनी ह्या भुरग्यांक घेवन तुमी उबी रावत म्हूण मागतां. सायडीन येयात, वाटेर येवंक जाता. तुमी येयात, मुखार येयात, मातशे मुखार येयात, मुखार येयात. हां, थंयच उबी रावात. फेसिंग इच अदर अशी. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, जेजू क्रिस्तान तुज्या पुतान भुरग्यांक कुशे मोनान घेतली आनी तांकां आशिर्वाद दिलो. ल्हान पिरायेच्या ह्या तुज्या भुरग्यांचेर सेवकांचेर बोलेपणान तुजो आशिर्वाद आनी तुजो उजवो हात पाटय आनी अशें तांकां बरी भलायकी आनी गोठाय मेळूं. पवित्र सभे आनी आपल्या आवय बापायशी ती किरीत भाशेन बरे भलायकेन आसूं म्हूण आमी तुका दिनवासूंक पावता. ह्या आमच्या भुरग्यांचेर तुजे आशिर्वाद घालता आसतना सगल्या वायटांतली तांकां सोडय आनी तांच्या जिवितान तुज्या आनी सगल्या मनशां मुखार ती खरेपणी आशिर्वादान कुरपेन आनी जाणवायेन वाडूं. नितीन आनी पवित्रपणान सेवा ती करूं आनी तुजे काकलुतीक फावो तसली दिनवासनी तुका ती दिवं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुरविस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं. गायन घेवया. W4, पेज नंबर 263. W4. धाकटुल्या भुरग्यांक मोजेशी येवंदी, सर्गीच्या राज्यांत असल्यांक उत्साको. धाकटुल्या भुरग्यांक तुमी नाजाशात, सर्गीच्या राज्यांत तुमकां नासुवात. सर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे. 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 सर्गीच्या राज्यांत सगळ्याकून व्हडलो न्हय जाणटो शानो. धाकटुले भुरगे धाकटुल्या भुरग्यांक भोजनावान घेशा. तर म्हाकाच तुमी मोय पासान घेता. सर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे. सर्गीचे राज आमचे देवाच्या भुरग्यांचे.
कोत्या धाकटुल्या भुरग्याक कोण वायट देखली आनी पातकांत घालीत असल्याच्या गोळ्याक दांड्या पेट बांदून कुंडयल्या जाग्यार ताका चड बरें सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्याचें सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्याचें सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्याचें सोर्गीचे